काणकोण तालुक्यांतल्यान सुरू जाल्लो आमचो रेनो गांवकारचो प्रवास आयज आमी आमचो फिनाले एपिसोड शूट करता तो आसा पेडण्या तालुक्यान आणि ह्या पेडण्या तालुक्यान आमी वेगवेगळ्या गांवांक भेट दिवपाचो प्रयत्न करतले जाणून घेवपाक प्रयत्न करतले तांचे विशय कितें तांचे इश्यूज कितें आसा ते ही सिरीज सुरू जाल्ली काणकोणच्यान एंड जाता पेडण्या तालुक्यान 12 दीस 12 तालुक्याचो आमचो प्रवास आणि 1200 किलोमिटर्स हॅपी किलोमिटर्स ट्रॅव्हल इन आ कार दॅट इज रेनो लॉजीन आमी जे भोवले तो प्रवास आयज आमचो सोंपता पळया हो लास्ट तालुका आमी एक्सप्लोर करता चड वेळ घेना बिकॉज वी हॅव लॉट ऑफ विलेजेस टू एक्सप्लोर इन आ सिरीज दॅट इज रेनो गांवकार पावर्ड बाय रेनो लॉजी पेडणे एडिशन तर खंय वचूं नाकात पळयात हो सिरीज आमचो आणि हो फिनाले तिळू बाबाजी बागकर. ओके वा म्हाका सांगा तुमकां ह्या गांवांत तुमी आतां इतकी वर्सां रावता न्हू मोरजेन तुमकां अशें कितें दिसता कितें आसा त्रास आसा प्रॉब्लेम आसा त्रास आमकां आमच्या वाड्यार मुख्य त्रास तो आमकां स्मशान भुमीचो. आमची स्मशान भुमी असली पुरातन ती आयच्यान म्हटल्यार ते ठिकाण कोणी विकते घेतले आणि आता आमकां थंयसून व्हरांक मेळांक दिनात जाले केस्तांव जाले सद्या प्रायवेट हय आणि आमचे हाल जाले ताका लागून खूब. ओके आता ह्या बाबतींत पंचायतीन बीन कितें निर्णय घेतला की आता खंय तरी दुसरो जागो आमी घेवचो अशें कितें केलां पंचायतीन असा निर्णय ना प्रत्येक आपापल्या जळीमळीत धाडटात अशी जनरल स्मशान भूमी आमच्या गांवांत ना. पंचायत घेनाका पंचायत खंय काय आहा पंचायतीन केला खंय कांयच ना. आणि भाऊ हेजे लाईट पाणी बीन तुमकां सारकें टायम टू टायम आसता तितकी काय मोठी हे ना त्रास ना लायटीचो पाणी आसा. आणि म्हाका सांगा हांगासर हेल्थाचे कितें कसो विशय म्हणजे प्रायमरी हेल्थ सेंटर म्हणा किंवा बाकी कितें जालें ह्या वर्सान त्या हेल्था पळय ह्या न्हू आमची सेंटर थंयसर वखदांच सारकी ना पयर हांव वचून येयला एक आहाला एक ना सादी थंडेची पासून वखदां थंय ना. आणि दोतोर तरी हा दोतोर येता केन्ना दोतोर आसता पूण वखदांच ना थंय. सो अशें तुमकां आतां केन्ना आतां पंचायतीन बीन केन्ना अशें तुमी म्हटलां केन्ना बाबा अशें अशें त्रास आसा आमकां ते पंचायतीन आयकोन घेतली दाद घेयनच ना. पंचायतीक कांय कोणाक पडलेला ना आयसला. ओके बरें सांग भाऊ म्हाका एक सांग आतां जेन्ना पंचायत नवी जातली पळय आतां तेन्ना तरी तुका दिसता ह्यो सगळ्यो गजाली सारक्यो जाग्यार पडटल्यो आतां अश्यो पंचायती जाल्यो कितक्यो हे रे म्हाज्या आतां मंत्री मंडळां कितली जाली त्यांना सांगता हे करता ते करता तेच फक्त लोकांक आश्वासन आश्वासनात दिवा आणि त्याच्या पुढे काय ना. हे काय हे रस्ते ते केन्ना केले सुरवातीक केल्ले हे रस्ते आता कलप आसतना पयलीं इल्लो तेन्ना तर तो हय आहात ताका गटार मिटार काय ना सो समुद्रा गेला त्या वाटेन. आणि तुम्ही आता तुमकां समुद्र आहा न्हू थंयसर थंय आतां इतके लोक येतात टुरिस्ट न्हू थंयच्यान थंय तुका अशें कितें दिसता कितें तरी बरें जावचें साधन सुविधा लोकांक प्रत्येक मनशाची इच्छा आसली आपल्या गांवांत बरें जावचें जळजळीत जावचें पर्यटक येतात तांकां बसपाची सोय जावची अशें कितें तरी जावचें पूण करता कोण आश्वासनां सगळे दितात आश्वासनां सगळ्याचे आसता जीव करपाचें काय ना सांगले गेले. माझे नाव प्रमोद सकाराम वाडजी. वाडजी बाब म्हाका एक सांगा तुमी मोरजे गांवांत रावता न्ही तुमकां अशें कितें दिसता भुरग्यां खातीर अशें कितें समस्या आसा ह्या गांवांत भुरग्यां खातीर स्पोर्ट जाल्लो आहा फुटबॉल ग्राउंड थंय ताका शेड घालता म्हणसर शेड घालूंक ना आनी भुरग्यांक फॅसिलिटी काय ना भुरगे त्या उदकान खेळटात थंय वचपाक वाड म्हटल्यार उदकाक वचपाक वाड ना थंय थंयच उदक हय थंय उदक उरता. गार्बेजीक आहा पूण ते थंय कांय जायना गार्बेजीक ते कोण हें केन्ना गार्बेज कलेक्शन बीन केला पूण ते सारकें जायना तेंचे मेन म्हटल्यार थंय टॉयलेटी बी बांदूंक जाय ते बांदूंक ना बांदता म्हण सांगलें कांयच करूंक ना ते एक सांगूंक जाय आनी मेन म्हटल्यार पार्किंग प्लेस ना थंय पार्किंग प्लेस सांगूंक जाय ते एक विशय आसा.
ओके तांकां आनी साधन सुविधा थंयसर बिचाचेर बीन मेळपाक जाय अशें दिसता ते लोक आहात न्हू सपोर्ट सगळं टॅक्सी ड्रायव्हर बी हे करतात ते पण तेंच्यांनी ते करूंक जाय. भाऊ तुजें नांव कितें? आल्बर्ट फेर्नांडीस ओके आनी तूं गांव खंयसर एग्जॅक्ट रावता? टेंबाडा मोर्जी. तेंबाडा मोर्जे पंचायत. बरें म्हाका एक सांग अल्बर्ट बाब तुका हांगासर ह्या गांवांत कितें अशे प्रॉब्लेम एरियाज दिसता? आमचे मोर्जेन जावं कोस्टल एरियान आनी फुटबॉल ग्रावंड आसा आमच्या तेमान कितलींच वर्सां जालीं की ते रोड तो हें जाल्लो आसा ताका दामोर ना कांय ना. ते दामोर घालपाची मागणी आसा. आतां ते शेडीन बसतले जाल्यार आयज टोर्नामेंट उगडटात ते शेडीन बसपाक तांकां वयर पत्री ना कांय ना. आतां कोणें टोर्नामेंट केलो ऑर्गनायझरांनी जाल्यार ते आपले स्वता कापी ते हाडून वयर घालतात. आनी तशेंच दुसरी मागणी ही मोर्जी आमच्या आहा पळय पंचायत सायडीन जंक्शनार आसा पळय एक्सिडंट आमचे चड जातात. हिंगा स्पीड ब्रेक जाय पडटा. बाय मिस्टेकीन कोणी पास वयता आनी तांकां कळना स्पीड ब्रेक खंय आसा ते ताका सिग्नल बिग्नल कांय ना. आनी ते सिग्नल तेंच्यांनी करची. जे पिकनिकेक येतात तांच्यांनी गार्बेजीक तांच्यांनी बकेटां दवरूंक जाय. तुमी येता पिकनिकेक ते घेवन वचोंक जाय परत तशें हें ना. जाता तांकां कोण जाणा आसतले पळय तांकां ती म्हायती खबर आसा. आनी मेन सेकंड म्हणल्यार ट्युरिजमान बीच लायनीन चेंजींग रूम हो इम्पॉर्टंट जावं. तुमचें नांव सांगा रामकृष्ण बांदेकर आनी तुमी पंचायत मोर्जे न्ही? पंचायत मोर्जी. बरें म्हाका एक सांगा तुमकां अशे कितें प्रॉब्लेम्स आसा ह्या गांवांत? आमकां तशें इकडे काय ना मेन रोडाचे जे ब्रिज आहा चॉकअप जाल्ले आहा तेजेर कोण एक्शन घेयना. ओके एक्शन घेना म्हटल्यार तुमी पंचायत फाटली? पंचायतीक सांगला ते आमकां लागना म्हणटात ते PWDक लागता म्हणटा. ओके पूण केन्ना PWD तेंच्यांनी पंचायतीन अप्रोच ते केला म्हणटा आपूण ओके केला ते आपूण हें जायना अप्रुवल जाय करिना म्हणटा. रेनो गांवकर मुस्कुराए राहें रिश्ते निखर चले छोटे छोटे लम्हे लगने लगे बड़े मस्तियों के मौसम के संग हम चले मुस्कुराए राहें रिश्ते निखर चले नई रेनोलॉजी स्टेपवे रिश्तों की रेनो गांवकारचो प्रवास आयज पेडण्या तालुका आमी एक्सप्लोर करतात. तर आमी आयज आसा पालया गांवांत. म्हाका एक सांगा तुमचें नांव कितें? घनश्याम टिळवी. घनश्याम बाब म्हाका सांगा तुमी हांगा ह्या गांवांत रावता न्ही तुमकां अशे कितें प्रॉब्लेम्स आसा दिसता हायलायट करचे ह्या प्रोग्रामांतल्यान? ना तशें कांय प्रॉब्लेम ना हांगा. उदक पाणी उदक मातशे प्रॉब्लेम जाता दोन महिने मे महिने मे आणि एप्रिल एप्रिल आणि लायटीचे ओके हा म्हणजे मदीं मदीं पावसा खातीर वयता. ओके म्हणजे खूप आसा आता रोड सारखे ना पाणयाचे तर खूप समस्या. आता पावस सुद्धा आसा चालू जाल्यार पाणी ना आमकां. पयऱ्या आड पाणी येता ते मेळना सारखे. टँकर आतां घालता ते केन्नाय 8 दिसांनी 15 इलो जाल्यार नाल्यार काय प्रॉब्लेम आमकां ना. आमी खंयचे मागीर हें करून हाडटात ते. आतां बांय बी सामके काबार जाले काय रावंक ना आतां न्हू. आतां सेफ्टी हेका लागून बी बांयचे सामके प्रॉब्लेम. उदकाचे खूप प्रॉब्लेम. हेल्थ सर्वीस आसा हांगा आतां बांदल्या थंय एक हेल्थ सर्वीस पण डॉक्टर काय कंटिन्यू अशें ना. मदींशे बंद होते ते हालीं काहीतरी त्या वखदां पार्चे काय उद्घाटन करून ते बांदले सीएम आसतना. वखद पाणी आता आम्ही काय थंय केन्ना जावकाय ना दोतर गावाक ना. म्हणजे जावपाची परिस्थिती ना न्हू. कसो जातलो कित्या लागून जातलो काय ते ना न्हू. तुमचें नांव? आनंद. ओके म्हाका आनंद बाब म्हाका सांगा तुमी ह्या गांवांत रावता तुमकां कितें समस्या आसा दिसता?
समस्या फूल आहा तशें कितें अशें आसता तुमकां दिसता मेन म्हटल्यार उदकाची उदीक पयरांड येता न्हू ते डेली येवपाचें 2 वरां तरी आणि असे कितें प्रयत्न केला पंचायतीन की बाबा टाकी बांद किंवा आणि कितें वेगळे असे विषय कितें टाकी ते बांदलेले आहा 2 उदीकच ना टाकी बांदून उदीक ना तुमकां ना, ना. अशें कित्याक दिसता तुमकां की पंचायतीन अजून येवंक ना म्हणजे सरकारान टाकयो बांदल्यो न्ही हा मातशें पंचायतीन पुश करून ते सगळे फंक्शनींग जावपाक जाय आसलें न्ही हा ते जावंक ना अजून ना ना ओके भाऊ तुमचें नांव कितें प्रकाश नारायण तिळवे. ओके तिळवे बाब म्हाका एक सांगा हांगासर तुमी ह्या गांवांत रावता न्हू तुमकां अशी कितें समस्या आसा आमकां समस्या म्हणजे पहिली एक रोड हो रोड जो आहा तो अरुंद आहा गाडयांचो प्रॉब्लेम मोठो जाल्लो आहा गाडये महाराष्ट्रांतले जड वाहनां बी येतात आनी तेका लागून हो रोड जो आहा तो रोड हे करून बायपास काडूचो तेंच्यांनी कारण काँग्रेस टायमार आसतना सर्वे करून तेंच्यांनी नीस घातलेले बायपास लोकांचा त्यावर ऑब्जेक्शनय नासला तसा पण मागीर बीजेपी सरकारान हे असं केला ते आणि फुडें हो मागीर bypass तो रावलो रोड मागीर कित्याक करूंक ना असो आतां हो सामको अरुंद म्हणजे रशीर रस्तो न्ही भूमिका टेक्निकल स्कूल हा थंय हाडून तेंच्यांनी स्टॉप करूनच थंय ठेयलो आणि ते म्हणतात थंयसूनच करतलो म्हणून थंय केल्या ही देवळां आहात लोकांची घरां आहात हो त्रास जातलो एक आणि लायटी हे असे केव्हा येतात केव्हा जातात मनमारी कारभार ह्याच्यानी चलता लायनमन चांगले आहात थंयसले लायनमन प्रत्येक टायमार बलयले काय येतात बी पण डायरेक्टच लायटीचो ह्या जाता तेका लागून पाणयाचो आणि मेन म्हणजे अजून तगात आमकां पाणी ना नळांक येयना पाणी ना पयऱ्यान एकदा येता आनी ता सुद्दां एक तास पाणी येता पाणयाचो हो मोठो प्रॉब्लेम इतको जालो भोमात तर अजिबात पामना वयर जो आहा तो भोम तेतूर घरां बांदली तांकां तर अजिबात पाणी एक तास पाणी येवन तेतूर पाणी काय येतला टाकयेक चडना ना आमच्या आता सकयल भागाक आहा टाकयेक पाणी चडना ना हो तेचो मेन प्रॉब्लेम रेनो गांवकार पेडणे एडिशन आता पावला केरी गांवान आणि आमच्या वांगडा एक मानेस्त आनंद परब म्हाका सांगा तुम्ही ह्या गांवान रावता न्ही हय तुमकां अशें आता कितें समस्या अश्यो आसा समस्या म्हणजे आमची माझी दर्शन एकट्याची ही अख्ख्या ह्या केरी गांवांतले जावं तेरेखोल गांवाची ही मेन समस्या म्हणजे हो जो रांप हा पळय टोटली तुमकां दिसता पळय तो रांपार आख्खी रेंव पडल्या आनी गाडयो येवपा वचपाक जायना दुसरें म्हणजे म्हाजे हांगा एक बारीकशें रेस्टॉरंट चलता ते फेरीबोट बंद जाल्या कारणान म्हाजोय धंदो बंद पडटा कोण लोक येयनात न्हू ते जालें ही हेच्या पयलीं हांवें डेप्युटी कॅप्टन जो आहा पळय न्हू तेचे कडेन हांवें हेचे बद्दल उलयल्लें की ही जी हेची कितें तुमी वेवस्था करा न्हू तर तो विचारलो म्हाका ही अशी रेंव येवन पडटा कित्याक ताका 2 कारणां आहात एक म्हणजे बिचाक जो प्रोटेक्शन वॉल घातला ते पॅलेट्स हे घातल्यात शिंगा कशी घातल्यान तेका लागून जे भरतीचे उदीक येता ते हेतूर मारता भितर आनी ती माती खणून घेवन वयता सगळी पयलीं कितें जातालें वसाड येताली माती वयर वयताली तशीच ती परी खाला येताली आनी जेन्ना चवथ जाली काय उपरा वारें स्टार्ट जातालें आनी ते वयर येयल्ले दोंगर जाताले पळय ते ऑटोमॅटीक परते फ्लॅट जाताले आनी तो बीच तसो रावतालो आतां कितें जालां ते बिचार लोक शेकां घालता तांकां मार्च एप्रील म्हटल्यार शेकां काडची पडटा कित्याक उदीक वयता शेकांनी हांच्या भरतेचे हे समस्या पळय हे मेन जालें तर लोक लाखांनी रुपया गव्हर्मेंटाक दिता ती शेकां घालपाक गव्हर्मेंटाचेर धंदो तांकांय धंदो करपाक मेळना तेका लागून तेचेर जर करतलो तेका आनी खूब उपाय आहात आमी ते डेप्युटी कॅप्टना कडेन उलयले ते कारणां दाखयले तांकां स्पश्टीकरण करून दिलें बाबा हें कार्यक्षम जायना ना जायना सारको आनी दुसरो हो आतां बांद बांदला हॉटेलीक आमच्या आग्राचो बांद म्हणटा तेका तो बांदला आतां 4-5 वर्सां जालीं तेका जे ब्रेक घालूंक जाय अशें म्हणजे करण म्हणून आसतात आमी तेका करण म्हणटा तुमी आनी कितें तरी म्हणटा दुसऱ्या भशेन ते आहात पळय न्हू ते अजिबात घालूंक ना ते सगळे फ्लॅट जाल्लेले सारके तेका लागून उदीक वयता फ्लॅट जावन उदकाक करण येयना ते जर
ब्रेक घालीत न्हू चार एक 10-12 ब्रेक घातले हे सायडीन एक 10-12 त्या वाटेन एक 4-5 जाल्यार त्या उदकाक फोर्स आनी वाट कमी जाल्ल्या कारणान उदीक फोर्सान वयतलें सारकें न्हू तें घालूंक जाय तें घातल्या उपरांत ही फेरी बोट बंद जावची ना मेन म्हणजे उदीक स्ट्रेट येयलें लोटोन गेली माती आनी हांगासरले खुबशे प्रॉब्लेम म्हणजे आतां हांगाली इस्कॉलाची भुरगीं आहा तेरोखोलच्या गांवांतलीं तांकां पुलांतल्यान आतां ही फेरी बोट बंद जाल्या कारणान तांकां 13 किलोमिटर येवचें पडलें 13 आनी 15 किलोमिटर येवचें पडलें आनी कितली हें आतां ती पळय म्हणजे हे फेरी बोट जर बंद उरले राप बांदता म्हण सांगलो अजूनय ना 4 फावटी येयले सर्वे हांगा CMLA जो आसलो मिनिस्टर आसलो तेणी सांगलेलें पळय उजगाटना केली हांगा अमकें हें वॉशिंग रूम आनी हें आनी थंय आजोबा कडेन इतलें अशें खंय कितें अजून कांयच ना मिनिस्टर पडलो आणि याच्या पुढे काय ना हाच्या फुडें काय ना आतां ही पंचायत येतली ते पंचायती कडेन आमी उलयतले आतां फुडें आतांय उलयलां आमचे जे कोण कॅन्डिडेटांचे उलयला तुमी येवन कितें करतले ते पयलीं सांगा ते पयलीं सांगा ते म्हणटा आमी अशें करता ते करतले त्याचो आमकां कांयच फायदो जावचो ना आमचो जो 10 लोकांक फायदो जाता पब्लिकाक फायदो जाता तसले गोश्टी करा मरे म्हटलें कितें तरी रेनो गांवकार पावर्ड बाय रेनोलॉजी या कार्यक्रमात आम्ही फक्त वेगवेगळ्या तालुक्यात वचून वेगवेगळे विषय तांचे जाणून घेवपाचो प्रयत्न करिना आम्ही एकदा बारीकसो एक पीट स्टॉप सुद्धा घेता अँड वी जस्ट वॉन्ट टू अप्रिशिएट मदर नेचर खंय तरी बरो आमकां सरीन एनवायरमेंट मेळ्ळो आमी गाडी पार्क करता अँड वी जस्ट वॉन्ट टू एन्जॉय दॅट स्पेस दॅट प्लेस एट दॅट पर्टिक्युलर मुवमेंट बिकॉज डेली आम्ही इतके धावपळीन आम्ही इतके बिझी असता सकाळी उठा कामाक चला परत या घराकडे दॅट इज वॉट वी वॉन्ट टू डू बट अपार्ट फ्रॉम दॅट गांवकार खरो कितें करता काय गांवांतले लायफ आमकां डेफिनेटली केन्ना पळोवपाक मेळना बिकॉज वी ऑल लिव इन दी अर्बन स्पेस आणि अर्बन स्पेस सोडून आमकां जेन्ना ऑपॉर्च्युनिटी मेळ्ळी गांवांत वचपाची वेगवेगळ्या तालुक्यान भेट दिवपाची आणि वेगवेगळ्या गांवांत वचपाची सो वी थॉट ऑफ टेकिंग अनदर मुवमेंट जस्ट टू बी देर एन्जॉय द मुवमेंट अँड एन्जॉय द सरीन एनवायरमेंट आयज ज्या लोकेशनाचेर आसा आय एम जस्ट पार्क्ड कार्स अँड वी जस्ट एन्जॉयिंग द व्यू आता एन्जॉय व्यू करता करता वी थॉट ऑफ चेकिंग आउट द फीचर्स ऑल्सो बिकॉज दिस इज द कार दॅट हॅज बीन देअर थ्रू आउट ऑल द एपिसोड दॅट इज जो मिशन असलो आमचो 12 days 12 तालुकास अँड 1200+ किलोमिटर्स कितके किलोमिटर्स जाता ते आय डोंट नो आय विल टेल यू एट द एंड ऑफ द एपिसोड बट ही गाडी जी आसा ती माझ्या वांगडा एंटायर जर्नीन आसा ज्या मिशन आमचे असले त्या मिशनान आसा काणकोणच्यान सुरू जाल्लो हो प्रवास वेगवेगळे तालुका करीत आयज आयला पेडण्या तालुका आणि पेडण्या तालुकाच्या एका गावान आमी आसा just enjoying the moment. So we thought of checking out the features of the car because this is the car that has taken all the places across the villages. So just to know more about the features and where to get, what is the price point, what is the mileage, and where do you head to get this car or maybe this car or maybe any other car that Renault has to offer. I've got a gentleman from Renault family, that is Akbar. Akbar, welcome back again to the show. Thank you very much for joining us. We were just enjoying the moment with the car because we have been traveling places. जेन्ना आम्ही हांगासर बसून जेन्ना आम्ही व्यू एन्जॉय करता पळय इतके बरें दिसता आणि तितके तितूर आम्ही गाडयेन जेन्ना भोंवता इतके कम्फर्टेबल आसता गाडयेन आमी थ्रू आउट आमी 12 तालुका पयले 12 दिसांनी आयज आमचो 12th डे ऑफ एक्सप्लोरिंग द प्लेस म्हाका एक सांग if my viewers want to know more about the car because I've been speaking a lot about this car, so what do you want to tell about the car? If you want to go, this car is a good car. Yeah. Okay, and it's very comfortable. If you can use for the family use and it's come in the commercial use. For you can use in the both way. Yeah. And it's come in the 7-seater and the 8-seater. Yeah. So it's good for the family and for who is using for commercial use. It's good for them. Okay, one more thing that he hasn't told, it is 7 and 8 seaters and you get a huge boot space, huge baggage space, huge luggage space that you want to use. म्हणजे तुम्ही दोघ जाणा खंय तरी वता family of 4 or friends, entire gang can fit in, or if just 2 of you, or if you have a business जेन्ना तुम्ही खंय तरी दुसऱ्याकडे वता आणि सगळे लगेज सामान जेन्ना हाडटा तुमच्या धंद्या खातीर बिझनेसा खातीर then I think this is the car that you should be opting for. That is another feature that I have told you. Okay. Anything else that you want to add? Because most important thing is price point, boss.
Price Price is starting is 8.06 like showroom price which company is giving. Okay. Plus you get the mileage of 21, and it come in the two variant. I mean two segment is come in the 85 PS and come in the 110 PS. See, I know that all. Okay. Yeah, the mileage. Mileage is this gives us to you in 85 is come 21.04 and 110 is come for you 19.89. Okay. So that's great. So if you want to opt for a car, I think it has all the comfort. It has huge space. It has a great seating experience. If you have the luggage space and luggage space, boot space तुमची वाटता. Air conditioning perfect. So safety wise, it is one of the best cars that is there in the price segment that you have, because safety features असा वेगवेगळे safety features जे आम्ही फाटल्या 12 एपिसोडात आम्ही तुमका अपडेट करीत आयला. N number of features are there. So if you want to enter Renault family, I think this is the car, Renaultlogy. If you have a little less budget, Kwid. If you have a comfortable budget, Renaultlogy. If you have a stronger and a powerful budget, I think you should go for Duster. And they have N number of products as well. The best part of it is they are showrooms across Goa. They have 3 locations. That is, one is In Talegaon, which is in Pezim city. Yes. One is come in Navalim, which is in Margaon, and is in Ponda. okay, Fonda. And the 4th showroom that I want to tell you is they're coming up at Bardes Taluka. That is Mapsa Karaswada. So पेडण्या तालुक्याचे जे पेडण्याकार गांवकार कार्यक्रम पळयता, जर तांकां जर दिसता ही गाडी तांच्यांनी बुक करची किंवा घेवची किंवा टेस्ट रायड करची आणि पळोवची बेसिकली हांच्या फॅमिलीतल्या खंयची गाडी, जाल्यार दे शूड प्लीज डू विजिट, गिव अ कॉल टू प्रायोरिटी ग्रुप प्रायोरिटी and maybe take a test drive. And if you like the car, definitely. If you like me, you should be liking it, because I have been loving this car throughout the journey, and obviously I've been driving sometimes Kwid as well. So it's amazing car that you have in offer. So if you want to buy a car, if Renault family is where you want to enter, then I think this portfolio of cars they have is wonderful place to be there. Okay. Thank you very much, Akbar. Let us enjoy the view with the car. And obviously enjoy the program that is Renault Gaonkar. So तुम्ही खंय वचो नाका, पळयत रावा हो प्रोग्राम, बिकॉज आणि थोडेशे विलेजेस आम्ही एक्सप्लोर करतले ना पेडणे तालुका एडिशन. तर खंय वचो नाका, पळयात हो ब्रँड न्यू सिरीज that is the grand finale episode of ours, that is Renault Gaonkar, powered by Renaultlogy. पावला तेरेकोल ह्या गावात आमच्या वांगडा असा मानेस्ता फ्रांसीस बाब, म्हाका एक सांगा, तुमका गावात तुम्ही या तेरेकोल गावात रावता न्ही, त्या गावात तुमका असे कितें प्रॉब्लेम्स आसा मेजर? आमच्या गांवांत मेजर प्रॉब्लेम आहा म्हणटा पळय ते कूळ आनी मुणकाराचे. आयज पर्यंत कूळ आनी मुणकारांक आजून फ्रिडम मेळोंक ना, आनी ते सदांच आयज पर्यंत भाटकाराच्या गुलामपणान आसात. एका घराक एका मुणकाराक एक टॉयलेट बांदूंक जायना भाटकाराची एनओसी नासतना. जाल्यार ह्यो असल्यो वस्तू आहात त्यो सरकारान पयल्यो सोंपेपण कायदे सारके हाडून हे लोकांक सगल्यांक फ्रिडम दिवंक जाय, तेन्नाच आमच्या गांवचें डेव्हलपमेंट जातलें. आमचे थंयसर एक कॉम्प्लेक्स येयलेलो आसा आनी ताचेर हांवें हायकोर्टान वचून तो कॉम्प्लेक्स बंद केलेलो आसा. सबन आमचे तेरेखोल ताणें त्या लिडींग हॉटेलान घेतलेलें आसा. आनी अशें इतली आमी पावल्या की आमची घरां लेगून काडपाची अशी लेगून तयारी जालेली आसा त्या लिडींग हॉटेलाची. तरी आसतना आमी हायकोर्टान आमकां रिलीफ दिलेली आसा आनी तो प्रोजेक्ट स्टॉप केलेलो आसा. ओके. दुसरी गजाल, तो ब्रिज एडजस्टंट जो आसा केरीच्यान तेरेकोल कनेक्ट करपाचो, त्या हेच्या बद्दल तुमकां कितें दिसता? तो ब्रिज आमकां जाय आसा. आमकां ब्रिजा बद्दल आमचें कांयच वायट ना, म्हणजे आमकां तो ब्रिजाची गरज आसा. पूण तो जो ब्रिज जे पद्दतीन तेणेन बांदला त्यो कसल्योच कोणाचेच एप्रुवल, कोणाचीच एनओसी घेनासतना ना म्हणून तो रस्तो त्या ब्रिजाक वतालो, त्या कुळांचे एनओसी घेनासतना तो ब्रिज ते सुरू केला म्हणून आमी तो बंद उडयला. Renault Gaonkar. मुस्कुराए राहें रिश्ते निखर चले, छोटे छोटे लम्हे लगने लगे बड़े, मस्तियों के मौसम के संग हम चले, मुस्कुराए
है रिश्ते निखर चले तारा रा 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 तारा रा 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 रा। नई रेनोलॉजी स्टेपवे, रिश्तों की सवारी। प्रश्न आसा, टुरिजम आसा, त्याच भशेन आमी कोस्टल बेल्टान आसात. एशियांतलो पयलो फर्स्ट क्रमांक मेळिल्लो असो आमचो मांद्रे बीच आसा. तें सगळें प्रोटेक्ट करच्या खातीर मांद्रे पंचायतीच्या हातान आसा. खुबशा आमच्या नागरिकांक जावं पंच मेंबर आतां पर्यंत निवडून आयिल्ले आसा, तांकां खबरूच नासता की आपली पावर कितली आसा ती. तांकां दिसता आपूण एक पंच मेंबर, आपूण कितें करतलो, खंयच्यान तरी वयल्यान आदेश येता आनी सगळें जाता. पूण ह्या पंच मेंबराची पावर इतली आसा की तो जाय जाल्यार सगळें स्टॉप करूंक शकता. लोकांच्या संमती शिवाय कांयच आपूण करूंक दिवचो ना अशा प्रकारची शक्त ताजे कडेन आसता. ताणें ती फक्त युटिलायज करची पडटा. सो पंच मेंबर ही बरी व्हडली जबाबदारी. आनी पंच मेंबर जे कोण फर्स्ट टायम पंचायतीन येतात तांकां अक्षरशः वेवस्थीत रित्या तांणी पंचायत 5 वर्सां सांबाळून आपलो गांव एक बरो नंदनवन करूंक शकता. आनी स्वताच्या हिमतीचेर, स्वताच्या नॉलेजाचेर आनी गांवांतल्या गांवांत रेवेन्यू जनरेशन करपा खातीर सुद्दां ताणें फुडाकार घेवं येता. ताका अजिबात सरकाराची गरज लागतली, पूण बारीक बारीक गजाली खातीर लोकांचें समाधान, लोकांचें काम करपा खातीर ताका कोणाची मदत नाका. ताणें आपली नॉलेज आनी पंचायत राजाक हाज्या आदाराचेर तो फुडें सरूंक शकता. To end of our mission, that is 12 days, 12 talukas and around 1200 happy kilometers आम्ही म्हणताले, but not anymore because you would be surprised to know that we have traveled 1700 kilometers exploring interiors villages of Goa. आम्ही मातसो हायवे सोडला आणि इंटेरियर विलेजीसीन गेले आणि आम्ही हो प्रवास सुरू केलो काणकोणच्यान करत करत वेगवेगळे तालुका करत आयज आम्ही पेडण्या भागान, पेडण्या तालुकान हो आमचो कार्यक्रम हांगासर सोंपयता. एक इंटरेस्टिंग गजाल, आयज पेडण्या तालुकान आमी वेगवेगळे कोस्टल विलेजीसाक भेट दिली. इंटेरियर्स आमी पावले ना बिकॉज ऑफ टायम कन्स्ट्रेंट. बट एक सांगपाक बरी गजाल दिसता की त्या एंटायर सिरीज, दॅट इज रेनो गांवकार सिरीजान हो वाडकार केन्ना गांवकार जालो हें कळत ना. बिकॉज कंटिन्युअस 12 days वी वर ट्रॅव्हलिंग इन टू द विलेजीस. म्हणजे म्हाका शारांतले आयुश्यच हांवें मातशें थोडेशें ब्रेक दिल्लो, सोडलेलें, आनी गांवांतलेंच आयुश्य हांव जगतालो. सो दॅट इज वन एडवांटेज दॅट आय हॅव एक्सपिरियन्स. हो असो म्हाका ऑपॉर्च्युनिटी परत केन्ना मेळत न मेळत आय डोंट नो. दुसरी गजाल, आमी शारान बसून गोंयकारपण म्हणटा, बट गांवकारपण कितें हाचेर कोणूच उलयना. आमी एकदां म्हणटा की गोंयकारपण कितें असोय प्रश्न पडटा आमकां. बट गांवकारपण जर खरें तुमकां एक्सपिरियन्स करपाक जाय जाल्यार तुमच्यांतलो गांवकार मातसो गांवान येवपाक जाय आनी गांवकारपण हें एक्सपिरियन्स करपाक जाय. सो आय थिंक हे तेज्या फुडें तुमी करतले. आमचो प्रयत्न आसलो वेगवेगळ्या गांवांक भेट दिवपाचो, बट तालुका 12च आमी कॉन्सन्ट्रेट केल्ले. परत जेन्ना आमी एक सिरीज घेवन येतले, प्रयत्न आसतलो आमचो, प्रामाणीक प्रयत्न आसतलो की तुमच्या पर्यंत येवपाचो, प्रत्येक गांवाक भेट दिवपाची आनी तुमच्या गांवांतले प्रश्न मुद्दे मांडपाचे आनी एक वेगळ्या तरेचो प्रोग्राम घडोवन हाडपाचो. तो केन्ना जातलो हें पळोवया, बट डेफिनेटली आमचो प्रयत्न आसतलो तो. ह्या एंटायर सिरीजान आनी एक गजाल की तुमचो हो जो आशिर्वाद म्हाका मेळ्ळो फाटले 12 दीस, हो आशिर्वाद असोच ह्या कार्यक्रमाचेर आनी आमचेर असोच आसचो हेच तुमच्या कडेन मागणें. असोच मायेचो तुमचो हात आमचेर आसचो. परत आमी जेन्ना मेळटले तेन्ना हांव एकूच सांगपाक सोदता ताच्या पयलीं की ही ओळख जी आमची आसा, ही ओळख अशीच आसची आनी हो मोग आमचेर सदांच असोच आसचो हेच तुमच्या कडेन मागणें. परत मेळ्या अशाच एका ब्रँड न्यू सिरीजान घेवन. तोपर्यंत जशें हांवें म्हटलें, ओळख आसची, मोग आसचो आनी परत बेगीनूच मेळ्या एका वेगळ्या सिरीजान. तोपर्यंत सिया.